लागी पावल्या तुम्ही कशी पळयतात फोंड्या आता इलेक्शन टायम आसा न्ही जाले ऑलमोस्ट एक थोड्या महिन्या भितर जातले हय सो तशें म्हणून आतां इलेक्शन डिक्लेअर जातकीच सगळें कितें आसा तें कळटलें न्ही म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावपाक जाय सो तो अजुनी टायम आसा सो आतां पयलीं अशें उलयतलो तरी इलेक्शन डिक्लेअर जातकीच जास्त उलोवपाचें न्ही पूण आता लोकमती एक बोवाळ चालू जाला खंय तरी सुदीन बाब आसा जो फोंड्या रावपाक सोदता तशें पळय हाजे बरें कांयच ठरवना न्ही कोणी तें मागीर इलेक्शन डिक्लेअर जातकीच मागीर सगळें प्रोसेस कितें आसा तो तें आतां म्हाका कांय खबर ना पूण हें आतां सद्या इलेक्शन डिक्लेअर जातकीच कितें आसा तें वळवळी जातली कितें तें न्ही पार्टी डिसायड करता. पण तुम्ही असतले तुम्ही ह्या फुडल्या इलेक्शनाक अपकमिंग इलेक्शनाक आसा आतां पयलीं हांव रावल्लो न्ही हय. फुडें पार्टी डिसायड करतली न्ही कितें तें सेट कित्याक पार्टी डिसायड करतली इलेक्शन डिक्लेअर जावंक न्ही पयलीं डिसायड करता तशें आमी वचपाचें पूण पार्टी डिसिजन घेता ते डिसिजनाचेर तुमी आसतले हय पार्टी डिसायड करतले न्ही आतां पयलीं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.